नमस्कार. नमस्कार. एक आज आमी गंभीर विशयाचेर उलोवपाचें आसा. आमी इल्ले फाट पळयता खंय तरी हिंदूंचेर अत्याचार केलो वयता किंवा अन्य सगळ्यांचेर हिंदूंचेर कितें ना कितें घटना जाली वयता. आनी एक सवाल सर, एक म्हाका परत प्रश्न करपाक जाय की आतां एक हिंदू म्हणून विचारपाक जाय की आतां मुस्लीम सुद्दां खुबशे मुस्लीम बरे सुद्दां आसा, आमी वायट म्हणनात, बट जशें की पेडण्याची सुद्दां आमी एक पळयली की तो घरान गणपती साजरो करता, गणपती उत्सव साजरो करता. जाल्यार अशी वेळ कित्याक येता की बाबा आमी आमचे जात्रा उत्सवाक हिंदूंचे मुस्लिमांचे सॉरी स्टॉल्स बंद करपाक आमी बंदी घालपाक आमी लेटरां दिता देवळांनी किंवा अशें कित्याक जाता, कित्याक खातीर आमी बंदी हाडटा मुस्लिमांचेर? जी नाही, खूप बरो प्रश्न. आणि सध्या गोंयान ह्या विशयीची बरीच चर्चा सुरू आसा. काही वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांनी सगळ्याच्या विषयी बरी प्रसिद्धी सुद्धा दिली. तुमकां खबर आसतलें की फातर्पे देवस्थानान हालीं एक निर्णय घेतलेलो की आमी देवस्थानच्या जत्रोत्सवात आमी अन्य धर्मियांका खास करून मुस्लिमांका आमी थंय प्रवेश करचे ना म्हणून थंय जत्रोत्सवात स्टॉल लावपाक ह्या सगळ्या गोष्टीक. आणि ह्या निर्णयाचे बऱ्याच ठिकाणी स्वागतय झाले. परंतु 2 दिसा उपरांत थंय देवस्थानचे जे मेंबर्स आसा, कमिटी मेंबर्स आसा, हांची एक मिटींग मामलेदार आणि काही शासकीय अधिकाऱ्यांनी थंय मिटींग आपयली. आणि त्या मिटिंगेंत तांकां हे सगळे विशयी विचारले गेले की बाबा अशा प्रकारचे निर्णय तुम्ही जे घेता ते खंयच्या आदाराचेर घेता की भारत सेक्युलर देश आसा आणि हे सगळे. परंतु हे सगळे झाल्या उपरांत तेंच्यांनी ती भूमिका सांगली की आम्ही अशा प्रकारचो निर्णय घेतला की तो काही महाजनांकडल्यान तो अशा प्रकारचो प्रस्ताव आयिल्लो, परंतु तशा प्रकारचो निर्णय आम्ही काय घेतलो ना असो. म्हणजे ह्या विशयीची पहिली बातमी सगळीकडे येता की निर्णय झाल्लो आसा आणि तुम्ही सगळीकडे वाचले सुद्धा असतले. परंतु 2 दिसा उपरांत अशा प्रकारे की शासकीय दबाव आपल्या आयल्या उपरांत देवस्थान कमिटीक निर्णय बदलूचो पडटा. तर ह्या ठिकाणी आम्ही लक्षात दवरपाक जाय की आज मुळात अशा प्रकारचे निवेदन वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून आम्ही सुद्धा देवस्थान समितीक आमच्या मंदिर महासंघाच्या वतीने एक पत्र देवस्थानाक दिले आणि त्यांच्यानी त्या पत्र स्वीकारलेले आणि त्याच्यावर आम्ही चर्चा करता अशा प्रकारचे आमकां एक त्यांच्यानी हे दिले असे. तर दबाव कसलो येयलो सर तेंचेर आता? हीच मुळात की असा की आज लोकांका जो सेक्युलरिझम सांगलो जाता की एका धर्माक अशा प्रकारे बंदी घालप हे योग्य ना. मुळात हेतून आम्ही लक्षात दवरपाक जाय की दुर्दैव आसा की आमच्या देशातल्या संविधानान सेक्युलर हो शब्द अंतर्भूत केलो गेलो आणि ह्या सेक्युलरिझम म्हटल्यार नेमकें कितें हे कोणाक सांगलेच गेले ना. सेक्युलरिझमचो अर्थ कितें, कोण ताका सर्वधर्म समभाव म्हणटा, कोण ताका धर्मनिरपेक्षता म्हणटा आणि कितें कितें. परंतु खरें जर सर्वधर्म समभाव जाल्यार सगळ्यांका सारको न्याय आसपाक जाय असो, सगळ्यांका सारखे वागणूक वचपाक जाय आशिल्ली. परंतु आज हिंदूं खातीर सर्वधर्म समभाव, बाकी सगळ्यांका आज त्यांच्या धर्माचे सगळे प्रकारचे मुभा आणि हे सगळे दिले वयता. त्यामुळे हो एकतर्फी जो सेक्युलरिझम आमच्या देशात सुरू आहे ह्याच्या खातीरच आज वेगवेगळ्या संघटनांकडून सातत्यांची मागणी केली जाता की भारत हिंदू राष्ट्र जावपाक जाय. आणि हिंदू राष्ट्रात प्रत्येक जो धर्म आसा, प्रत्येक पंथ आसा, तांकां आपापल्या धर्माचे व्यवस्थित पालन करूंक मेळटलें. परंतु आज ह्या सेक्युलरिझमच्या नावाखाली हे जे काही वन सायडेड सेक्युलरिझम जो सुरू आसा हेका आमचो आक्षेप आसा. सर, पण वन सायड सेक्युलरिझम म्हटल्यार कितें एक्झॅक्टली? वन सायड सेक्युलरिझम म्हटल्यार कितें? आज तुमकां खबर आसतलें की भारतान जवळजवळ लाखो मंदिरां आज सरकारीकरण केल्लीं आसा. आणि त्यामध्ये महाराष्ट्रातली मोठी मंदिरां आमकां खबर आसतली की शिर्डीचे साईबाबा मंदिर आसा, मुंबईचे सिद्धिविनायक मंदिर आसा, अशी अनेक मंदिरां आज गव्हर्मेंटान टेक ओवर केली. इवन तिरुपती बालाजी देवस्थान मोठे देवस्थान आसा. अशी मोठमोठी जितकी काही आमची देवळां आसा तर ती आज सरकार चलयता अशी. परंतु आज देशातली एकय मस्जिद किंवा एकय चर्च आज सरकारीकरण केल्लें ना. हे कित्या खातीर तुमी म्हणटात? बिलकुल हेच न्ही. आज हिंदूंची मंदिरां आहात तर ती आज सरकारीकरण करून अन्य धर्मियांकडे अशा प्रकारची मागणी करपाची सरकार हिंमत कित्याक करिना अशी. त्यामुळे आमचे जर तुम्ही हिंदूंची मंदिरां सरकारीकरण करता जाल्यार तुम्ही चर्च सुद्धा सरकारीकरण सरकारान चलो आपल्या टेक ओवर करपाक जाय, मशीद सुद्धा करपाक जाय. आज जी मंदिरां सरकारीकरण जाल्ली आहा त्यांची जर तुम्ही परिस्थिती पळयला तर आज तुमकां एक साधे उदाहरण सांगता की आज तिरुपती बालाजी देवस्थान इतके मोठे व्यवस्थापन थंय चलता आणि त्या मंदिरात हजारो थंयसर ते सेवक आसा. त्यातले कितलेशे सेवक जे आशिल्ले ते मुस्लीम आशिल्ले. पण आतांच तिरुपती देवस्थान समिती जे आसा किंवा थंय जे ट्रस्ट आसा तेंच्यानी निर्णय घेतला की जितले कोण मुस्लीम हे आशिल्ले तांकां आमी त्या पदावयल्यान काडून तांकां अन्य खंयच्या डिपार्टमेंटान आमी हे. कारण मंदीर जो विशय आसा, मंदीर हे कशें की लोकांची श्रद्धा आसा, ते लोक श्रद्धेन थंय येता. त्यामुळे आज हिंदू धर्मियांचे एक आस्थास्थान आसा आणि थंय अन्य धर्मीय आज मुस्लीम म्हटले जाल्यार ते मूर्ती पुजाच मानिनात. ते आज गोहत्या, गायीचे मांस हे ते भक्षण करणारे हे सगळे आसा. आणि तांकां जर आज आमच्या मंदिरांत आमची आस्था, आमची श्रद्धा थंय कशी उरतली न्ही अशी.
त्यामुळे अशांका त्या देवस्थान समितीने एक बरो निर्णय घेतलो की थैल्या सगळ्यांका काढपाचो निर्णय घेतलो. इवन आता सुद्धा म्हणजे तुम्ही पहिले जाल्यार महाराष्ट्रांची वेगवेगळ्या ठिकाणी मंदिरां सरकारीकरण झालेली आसा, थंय सुद्धा अशीच. आज शनी शिंगणापूर मंदिर आसा थंय 3,500 जवळजवळ कर्मचारी सेवेक आसा, त्यातले 300 जण आसा तर ते मुस्लीम आसा असे. त्यामुळे ही भावना आसा. आणि दुसरी, आज मुस्लिमांका विरोध करपाक बिलकुल हे काय ना, म्हणजे मुस्लिम जे असतात किंवा त्यांच्या धर्माचे पालन त्यांच्यानी आपल्या मशिदीत करचे, अवश्य करचे, त्याच्याविषयी आमचो काय आक्षेप ना. परंतु आज ह्या सगळ्यांची जी भावना आसा राष्ट्राच्या विषयीची म्हणा, आज ते गोंयान सुद्धा तुम्ही पहिले असेल की सातत्यान म्हणटा की गोंयान आम्ही सगळे गुण्या गोविंदान रावता, जाल्यार ज्या गोमातेची आम्ही सगळे जाण जिका आमची आराध्य दैवत मानता, आम्ही गोमाता म्हणता, त्याची हत्या करण्या आधी हल्ली तुम्ही पहिले असले की गोंयात बऱ्याच ठिकाणी गोमांस धरले गेले, ते सगळे कोण आशिल्ले. त्यामुळे आज ज्या आमच्या देवतेकच जर तिका भाजून शिजवून खावपाची जर भाषा करता किंवा तशा प्रकारची हे आसा, तांकां आमी आमच्या श्रद्धास्थानाकडे स्थान कित्याक दिवपाक जाय अशें. म्हणजे जी आमची भावना समजता, फिलिंग समजता, तांकां जागा आसा एक्चुअली. बिलकुल, म्हणजे ज्यांची आस्था आसा न्ही, मंदिर हे आस्था स्थान आसा, थंय तांकां अशा, आतां तुमकां सांगता की फातर्पेकारण देवस्थान थंय तेंचे बरेचशे क्रिश्चन सुद्धा थंय येता, देवीक पांया पडटा, तेंचे तांकां केन्ना खंयच्या हिंदूंनी विरोध करूना अशें. परंतु तुम्ही पळयला आज हेंचे जर पळयला तरी जर जत्रोत्सवान बरेचशे गोबी मंचुरियन स्टॉल्स कोणी कारवाई केली? FDN. म्हाका दिसता अनेक जत्रोत्सवात थंय वचून तेंच्यांनी जेवणां थंय तेंचे हायजीन आनी क्वॉलिटी चेक केली, तर बऱ्याच ठिकाणी अस्वच्छता आणि हे सगळे गोष्टी लक्षात आयले. FDN कितलेच स्टॉल थंय काडपा लायले बऱ्याचशा जत्रेनी, फोंड्याच्या काही जत्रेनी आसूं किंवा म्हापशा किंवा वेगवेगळ्या जत्रोत्सव तुम्ही पहिले असतले, न्यूज सुद्धा आयली. FDAक ही कारवाई कित्याक करूची पडली की थंय हायजीन मेंटेन जायना, ते सगळी बाकी सगळे इक्विपमेंट्स आणि हे सगळे जर पहिले तर ते अनहायजिनीक सगळे आशिल्ले. त्यामुळे कारवाई, म्हणजे आज तुम्ही दुसरो एक प्रकार, फाटी आम्ही याच्यावर चर्चा सुद्धा केली की थूक जिहाद म्हणून आसा, बरोबर, की अनेक पदार्था भितर थुकाप आणि ते लोकांका दिवप अशें. त्यामुळे ह्या सगळ्या माध्यमातून आम्ही श्रद्धा खंय उरली न्ही. त्यामुळे अशांका, म्हणजे आम्ही एक श्रद्धा हो विषय जरी बाजूक दवरलो, हायजिनीक ह्या दृष्टीने जरी विचार केलो तर हेंका कितें आमी स्थान दिवपाक जाय अशें. त्यामुळे ह्या सगळ्यांचो आज खंय तरी देवस्थान कमिट्यांनी याचो विचार करपाक जाय. सर, पण याचं फायनल डिसिजन कितें आसपाक शकता? कारण आता एक ट्रेंडिंग सारको चल्लेला सारको विषय चलता, 4 दीस चलता, मागीर बंद जाता, जावपाक जाय ते गजाली जाताच. सो एक्चुअली हेजो निर्णय कहो लागतलो, निर्णय कहो लागपाक जाय? निर्णय म्हणजे कशें की आज ही एक, आता ही मोहीम आम्ही आजच यंदाच्या वर्षात सुरू केली अशें नाही. आम्ही गेली कित्येक वर्सां अनेक देवस्थान समित्यांका अशा प्रकारचे पत्र दिता, तांकां आवाहन करता की मंदिराचे पावित्र्याचे टिकून उरपाक जाय. मंदिर हे श्रद्धास्थान आसा, थंय जे भाविक येतात ते श्रद्धेन थंय येता, आणि थंय जे कोण व्यवसाय करपी आसा ते सगळे त्याच उद्देशान येता की बाबा त्या माध्यमातून देवीचे जे काय हे आसा ते आमकां मेळचें म्हणून अशें. परंतु ज्याच अधर्मी आसा, जे आमच्या देवाक मानिना, जे आमची त्यांची श्रद्धा ना, जे आमची जी देवता तिचीच हत्या करून थंय हे करता गोमाते सारखे, तांकां आमी जर थंय स्थान दिले जाल्यार थंय पावित्र्य कशें टिकून उरतलें न्ही. त्यामुळे हे निर्णय आज जरी फातर्पे देवकारिणी देवस्थानान जो निर्णय फाटी घेतला, परंतु अनेक देवस्थान आसा. तुमकां सांगता की हल्ली 70 हांगासर जवळजवळ शेकडो देवस्थानच्या जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी सामूहिक ते ठराव घेतलो की आम्ही देवस्थानच्या विविध कार्यक्रम जे जाता, देवस्थानची जत्रोत्सव असू दे किंवा वर्धापन दिन असू दे, थंय आम्ही मुस्लिमांका स्थान दिवचे ना म्हणून अशें. हल्लीच हसापूर पेडणे हांगासरल्या देवस्थानची न्यूज तुम्ही ऐकली असतली. त्यांच्यानी खूप बऱ्या प्रकारे ह्या विषयाचे स्वागत केले आणि त्यांच्यानी स्वतः वेगळ्या जत्रोत्सवाच्या पूर्ण देवस्थान प्राकारात त्यांच्यानी वेगवेगळे फ्लेक्स लायले की आमच्याकडे लँड जिहाद असा, लव जिहाद असा, वकफ बोर्ड असा, बांगलादेशातल्या हिंदूंची समस्या, ह्या सगळ्या समस्यांचा विचार करून आज अशा प्रकारचे निर्णय घेणे आवश्यकच असा की त्यांच्यानी ठामपणे भूमिका घेतली काय ना. त्यामुळे आमका पूर्ण विश्वास असा की आज जरी फातर्पेकारण देवस्थानान हो निर्णय फाटी घेतलो तरी अनेक देवस्थान आज फुडें येतली आणि तांकां दिसता की आज हिंदूंनी खंय तरी आपल्या धर्माचो विचार करपाची आवश्यकता आसा. आणि आज हो मेसेज आज बऱ्यापैकी गोंयांत जावपाक लागले आसा, कारण अनेक देवस्थानांकडे आमी संपर्क करता, त्यांनी आमकां सांगला की तुमची ही बरी मोहीम आसा आणि सगळ्यांनी हाका तेंको लावपाक जाय असो म्हणून. सर, पण जर मुस्लिमांची स्टॉलां जर काडली जाल्यार तेंची जागा कोणी तरी घेवपाक जाय, जाल्यार अशें घेवपा खातीर आमचे हिंदू भाव भयणां तयार आसात काय ना? नाही, अनेक जण असतात, पण काय झालं की आता बरेच दिसा लोकांका अजून त्याच्या विषयातलो काही स्टॉल कसे की अनेक वर्सां थंय ते मांडलेले आसा. त्यामुळे ही प्रक्रिया आसा. आता अनेक जण फुडें येवपाकय तयार आसा. तुम्ही पहिले आसतले की गोबी मंचुरियन जो आता विषय जो आयलो आसा, तर पहिली मुस्लिमच हे सगळे करी आसले. आता अनेक हिंदूंनी तो व्यवसाय सुरू केला. काही ठिकाणी आम्ही पाहिला की ज्यांका यूज झाला की बाबा आज लोकांका जर ह्याच्याविषयी काही रुची असा किंवा भुरगे आताची यंग भुरगी जर ते गोबी खाता, तर तशा प्रकारचे काही हिंदूंनी सुद्धा सुरू केल्ले आसा. त्यामुळे पर्याय ऑटोमॅटिक दुसरीकडे तयार जाता असे. त्यामुळे ना असे ना की लोकांक कशें आसा की संधी जाय अशी,
त्यामुळे ती आता संधी वेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध जावपा लागली असा. आता काही ठिकाणी आम्ही ज्यांना चर्चा केली तर हिंदूंनीच आमकां सांगला की आता आम्ही खंय तरी याच्या फुडाकार घेतले आणि आम्ही थंय जाऊन आमचो बारीक स्टॉल लावपाचो प्रयत्न करतले अशें. मूळ आमच्या आता जात्रा म्हटली की आमच्याकडे आमचे खाजे आसा तर किंवा आमचे पारंपारीक जे आयटम्स आसा ते थंय येवपाचे अशे अनेकांनी आता जशे की आमी भजी खाता किंवा गोंयची आमी मिरची बी हे खाता तर ते सुद्धा आता नवीन यूथ तेतून फुडें येवपा लागले आसा. सर पण आणि असो एक प्रश्न येता की देवळाची खंयची कमिटी आसा खंयच्या देवळाची अशी स्टॉलां दिली कित्याक वयतात बिकॉज ऑफ पयशांक टॅक्स मेळपाक जाय किंवा पयशे मेळपाक जाय म्हणून कित्या खातीर दिली वयता? निश्चितच म्हणजे कशें की आसता की जत्रा मंदिर जे आसा तर ते मंदिर केवळ हे न्ही म्हणजे थंय पुजा अर्चा हो सगळो आध्यात्मीक भाग जाता परंतु मंदिर एक त्या भागात एक इकॉनॉमी डेव्हलप करपाचें काम करता. अशें स्थानिकांका रोजगार निर्माण जाता न्ही. आज तुमकां खबर आसतली की अयोध्येत राम मंदिर जालें मागीर खूब जाणांक विचारलें की अयोध्ये राम मंदिर जावन कितें जातलें त्या वेळेक हॉस्पिटल बांदपाक जाय आशिल्लें किंवा आनी परंतु आज एक अयोध्या निर्माण जालें उत्तर प्रदेश जे टुरिजमच्या दृश्टीन जर विचार केलो तर उत्तर प्रदेश आज टुरिजमान फर्स्ट प्लेसीर पावल्या देशान. जे गोंयान आशिल्लें गोंयान आतां गोंयाचो कितलोसो टुरिस्ट आज स्पिरिच्युअल टुरिजम हो आज देशान आमच्या वाडपा लागला आसा. हेचें कारण कितें की त्या माध्यमातून व्यवसाय वाडलो त्या ठिकाणी आज अनेक हॉटेल्स व्यवसाय सुरू झाले त्या ठिकाणी रावपाची व्यवस्था किंवा बाकी सगळे आयटम्स आसा हे सगळे वाडपा लागले. त्यामुळे एक मंदिर आज तुमकां खबर आसतली की आज एका राज्याची इकॉनॉमी आज खूप मोठ्या प्रमाणात त्या माध्यमातून वाडपा लागली आहे. त्यामुळे एक मंदिर फक्त हे करना म्हणजे आध्यात्मिक भाग तर आसाच परंतु थंयल्या स्थानिकांका एक रोजगाराचे स्थान निर्माण करप हे आसा हे तेतून लक्षात येता. सर आनीक असो एक प्रश्न येता की एकदा खूब लोक सुद्दां म्हणटात जेन्ना आमचे मुस्लीम भाव भयणां आमच्या देवळांनी तेंचें आमी स्वागत केलें वयता तशेंच आमी चर्चीनी वयता तेन्ना स्वागत केलें वयता पण जेन्ना आमी हिंदू वयता केन्ना मस्जिदान तेन्ना खूब कडेन तांकां घेयनात कित्या खातीर अशें जातात? नाही बिलकुल होच जो भाग आसा न्ही की आमी हिंदूंनी सगळ्यांचे स्वागत केल्लें आसा. जेंकां आज सुद्दां दिसता की बाबा हिंदू धर्म श्रेष्ठ आसा त्यांनी येता आमी तेंची घर वापसी करपाक तयारच आसा काय प्रॉब्लेम ना. परंतु आज ह्या माध्यमातून जबरन जे धर्मांतरण सुरू आसा तर ते लक्षात घेता की हेंचो उद्देश जो आसा तो उद्देशच मुळात चुकीचो की आपलो धर्म कसो वाडोवंक मेळटलो. अनेक ठिकाणी आज जर तुम्ही जर आंकडेवारी सुद्दां जर पयली तर लाखो हिंदू चलयांका लव जिहादच्या माध्यमातून अडकून तांकां धर्मांतरीत केली वयता. आज तुमकां दिसता की आज हे मंदिराच्या विशयी जेन्ना असे निर्णय घेतले वयता तेव्हा काही समाजातले काही लोक जण म्हणटा की बाबा ही तुम्ही अशा प्रकारची भूमिका कशी घेता. माझो प्रश्न असा जर फाल्यां सकाळी म्हाका दिसता की बाबा एखाद्या मस्जिदीत वचून जर छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरती करपाक जाय खंयचें मंदिर म्हाका अनुमती दिवं शकता? त्यामुळे हे एकतर्फी जी सलोख्याची सांगपाक पळय ते सलोखो दुसऱ्या बाजूने दिसपाक जाय न्ही. बरोबर माझी इच्छा आसा की बाबा छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरती एखाद्या मशिदीन सुद्धा जावपाक जाय. अनेक जण सांगता सुद्धा की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्या भितर मुस्लीम मावळे सुद्धा आशिल्ले तर हे आता कोण आसा तेंच्यांनी सुद्धा आमकां थंय स्थान दिवपाक जाय. तर त्या बाबतीत कोण फुडें येना. आज जर तुमी मक्केन जर पळयली जाल्यार मक्केन थंय जे हिंदू आहा तांकां थंय कितलेक किलोमिटर पासून थंय अलावच करना तशें. त्यामुळे आज कुंभमेळा सुद्धा खबर आसा की देशातली एक मोठी कुंभमेळा आता जाता आसा तर त्या कुंभमेळ्यातल्या अनेक संत समाजाने आज हो निर्णय कित्याक घेतलो की आज अशा खंयच्याच प्रकारच्या मुस्लिमांका आमी कुंभमेळ्यात थंय कसल्याच प्रकारचो व्यवसाय करपाक स्थान दिवचें ना. आणि अशा प्रकारचे इतके वर्सांनी निर्णय घेवपाची वेळ अशा खातीर येयल्ली आहे की आज बांगलादेशान कशा पद्दतीने हिंदूंचेर जे आघात जाता आसा कशा पद्दतीने आमच्या हिंदू संतांचेर जे हे सगळं जग आज पळयता. आज आमच्या हिंदूंची मंदिरां मुर्त्यो कशें भंजन केलें वयता. त्यामुळे ही सगळी भावना लोकांच्या मनान जी आसा ह्या सगळ्या विशयी माझोय प्रश्न आसा की जेन्ना मणिपुरान ख्रिश्चनांचेर जे आघात झाले तेन्ना हे सगळे फुडें आयले की बाबा तेंच्या विशयी बिलकुल सगळ्यांनी आपल्या धर्माच्या विशयी जे कोणाचें करपाक जाय. परंतु कितल्या जाणांका दिसता की बांगलादेशान इतले हिंदूंच्यान आघात जाला तेन्ना हे कोण कित्याक फुडें येवना की बाबा तेंचो निशेध व्यक्त करपाक. तेन्ना कोणाक हेंकां सलोखो दिसूना तेन्ना कोणाक हेंकां बंधुता दिसूना. गुण्या गोविंदान फक्त हिंदूंनीच रावपाक जाय. त्यामुळे हे एकतर्फी म्हणून तुमकां जे म्हटलां की सेक्युलरिझम जो वन सायडेड जो दाखयलो जाता न्ही हे चुकीचें आसा. तर ह्या दृश्टीन आज आमी लक्षात दवरपाक जाय. आनी एक तुमकां प्रसंग सांगता की कशा पद्दतीन हे एक तर्फी जे सेक्युलरिझम सुरू आसा. आज मंदिरान अशा प्रकारचो निर्णय घेतल्यावर अनेकांनी हे सुरू केले की बाबा बोवाळ सुरू केलो की बाबा कशे मुस्लिमांका द्वेष करता किंवा हे सगळ्या विशयी. हांगा साकवाळ म्हणून एक विजयादुर्गेचें स्थान आसा. हांगासर काही हिंदू संघटनांनी फाटीं थंय वचून एक पुजा आरती करपाचो म्हणून थंय निर्णय घेतलो. त्या टायमाक व्हडलो बोवाळ जालो की बाबा अनेक आमच्या थंय ख्रिश्चनांचे चर्च आशिल्ले थंय हिंदू येवन आमचो थंय धार्मीक तेड निर्माण करता.
थंय मोठ्या प्रमाणात दबाव तयार झालो आणि पुलिसांका जे हिंदू थंय गेल्ले, हिंदू संघटनांचे वेगळे कार्यकर्ते थंय गेल्ले त्यांच्यावर FIR रजिस्टर करूची पडली. म्हणजे आम्ही जर एखाद्या आमच्या धार्मिक स्थळाच्या थंय जर वयता जाल्यार तुमचो थंय तुम्ही आमकां प्रवेश करचे ना. थंय मिस जाता, त्याच जाग्यार मिस केलं वयता, थंय अनधिकृत क्रॉस उभे केले जाता, हे सगळे गोष्टी थंय चलता. मात्र आम्ही मंदिरांच्या बाबतीत हिंदूंनी जर अशा प्रकारचो निर्णय घेतलो तर मात्र सगळे उडयो मारपा लागता, बोळा करपा लागता. तर तशा एक सायडीन आमच्या गोव्यात 5,000+ देवळां आसात बारीक मोठी धरली जाल्यार, पण आमकां प्रत्येक देवळांनी आमचे हिंदू भाव भयणां कमी कित्याक दिसतात? नाही, हो तर भाग असतात. म्हणजे हिंदूंमध्ये ह्या विषयीची जागृती मोठ्या प्रमाणात पुढे जावपाक की आज मंदिरा लोक म्हणजे जेव्हा उत्सव असतात तेव्हा बिलकुल लोक मंदिरांकडे एकटे येतात किंवा आपल्या मंदिराचे दर्शन घेतात. परंतु आमच्या सगळ्या हिंदूंका सुद्धा आव्हान असा की आज मंदिरा ही आमची शक्ती केंद्रां जावपाक जाय. मंदिरात आज सातत्यान हिंदूंनी संघटितपणे एकठे येवपाक जाय. आज आम्ही आव्हान करता की मंदिरां भितर सामुहिक आरत्यो जावपाक जाय आणि सगळ्या युथ असूनी किंवा ते स्थानिक असूनी ह्या सगळ्यांनी मंदिराशी जोडले जावपाक जाय. मंदिरांत वचून आम्ही सातत्यानं सामूहिक आरती असो किंवा सामूहिक मंदिराची स्वच्छता असो अशा प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही सातत्यानं राबवपाक जाय. कारण मंदिरां हीच आमची ऊर्जा स्त्रोत असा, मंदिरां हीच आमची शक्ती केंद्र असा. त्यामुळे सातत्यान मंदिरांनी फक्त उत्सवा खातीर पाया पडपाक आम्ही वचले इतल्या पुरतो न दवरता त्या मंदिरातून आमच्या हिंदूंच्या संदर्भात जे काही निर्णय असा ते आम्ही मंदिरातून एकटे येऊन घेवपाक जाय अशा प्रकारची भावना आमकां दिसता. सर पण आमी खुबशे प्रोग्राम्स चलतात, खुबशे ऑर्गनायझेशन खूप बऱ्या पैकी करतात, पण तरी सुद्दां खंय तरी एक रियलिटी पळयली जाल्यार हिंदुत्व एक ना. सो हे कित्या खातीर? नाही, होच भाग असा की वेगवेगळे माध्यमातून आज राजकीय दृष्ट्या हिंदूंका खंय तरी जाती भितर अडकोवपाचो प्रयत्न केला असा किंवा वेगवेगळ्या माध्यमातून. म्हणून आज तुम्ही पहिले असतले की सगळीकडे एक नारोय दिलो जाता की बटेंगे तो कटेंगे. ही सांगपाची ही म्हणपाची वेळच ह्या खातीर येयला की हिंदूंका आज संघटीत येवपन ह्या सगळ्या विरोधात आज वेगवेगळे जिहादी संकटां आसा किंवा वेगवेगळे समस्या ज्यो आसा तर त्या सगळ्याच्या विरोधात जर आम्ही लढतले जाल्यार आमकां खंय तरी एकटे येवपाची आवश्यकता आसा. म्हणून आपली पद असूनी किंवा आपली जाती असूनी जे कितें आसात ते सगळे बाजूक धरून आज आम्ही हिंदू म्हणून आपापल्या भागात आम्ही संघटीत जावपाक जाय अशें. आणि संघटीत झाले तरच आम्ही ह्या सगळ्या समस्यांका उत्तर देऊ शकता अशें आमकां दिसता. सर पण हेजे ओवरऑल फायनल सोल्युशन कितें जावपाक शकता? कारण प्रत्येक फावटी बसप, पॉडकास्ट करप किंवा डिस्कशन करप किंवा ट्रेंडिंग विशय हाडप, व्ह्यूज हाडप हे इम्पॉर्टंट ना, पण खंय तरी सोल्युशन्स ह्या वेजेर इम्पॉर्टंट आसा. अगदी बरोबर. आणि ह्या विषयी आता अवेअरनेस मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागला. तुम्ही पहिले असतले की गोंयात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती 10-15 वर्सां पयलीं जर तुम्ही पहिले तर काही प्रमाणातच त्याचो भाग आशिल्लो की काही ठिकाणी फक्त काही ठिकाणी लोक एकटे येवन एक फोटो लायलो आणि ते पूजन करी आसले किंवा थंय कार्यक्रम तितल्या पुरतो. परंतु आज जर तुम्ही पहिले जाल्यार 10-15 वर्स ह्या 3-4 वर्सां भितर गोंयात प्रत्येक तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करपाक गोंयचो प्रत्येक घरातलो यूथ आज फुडें येवपाक लागला आसा. तांकां दिसपाक लागला की बाबा आज आमी युथान फुडें येवपाक जाय, आज छत्रपती शिवरायांचे म्हणजे मावळे म्हणून आमी फुडें येवपाक जाय अशें. हो बदल निश्चितच जावपाक लागला. तुम्ही पळयलें आसतलें की फोंड्या रॅली जाता, तुमचे म्हापसा जाता किंवा मडगांव जाता, 10-20 हजार युवक आज फुडें येता. हे कितें येवपाक लागले की तांकां कळ्ळें की धर्मा खातीर आज आमी छत्रपती शिवराय महाराजांचो एकमेव जो विचार आसा तो घेवन आमकां फुडें सरपाक जाय अशें. त्यामुळे हो बदल जावपाक लागलो आसा. आणि आज वेगवेगळ्या ठिकाणी रामनवमीची मिरवणूक तुमकां जाणा आसतलें की वेगवेगळ्या गोंयांतल्या प्रत्येक राज्यांनी जाली. ह्या फावटी रामजन्मोत्सव किंवा राम मंदिर पुनर्स्थापना जाली ताका सुद्दां गोंयांतल्या प्रत्येक मंदिरातून विविध कार्यक्रम जाले, सगळो हिंदू समाज एकठांय येयलो. त्यामुळे ही विचारधारा आज फुडें येवपाक लागली आणि हिंदुत्वाच्या खातीर आज आमी हिंदू म्हणून लोक येवपाक लागले आसा. त्यामुळे हे एक आमकां दिसता की काही खूप कमी कालावधीत आज खूप मोठ्या प्रमाणात हे संघटन जावपाक लागलें आसा. त्यामुळे ही सुरवात आसा. फुडें हेका मोठे अजून रूप येतले अशें बिलकुल दिसपाक लागलें आसा. सर आतां खुबशे जाण समाज विशयाचेर आमी खुबशे जाण उलयतात, आमी उलयतात खूब जाण उलयतात, पण एकदां लोकांक पळोवपाक टायम नासता, बारीक सुद्दां व्हिडिओ जाल्यार लोकांक पळोवपाक टायम नासता. सो हे कित्याक खातीर जाता? कारण आमी म्हणटात की एकदां मॅसेज पावना, पण मॅसेज उलोवन सुद्दां लोक पळयनात, दिवन सुद्दां तेंच्या कडेन. हे कित्याक खातीर जाता? अवेरनेस खंय कमी पडटा, खंय चुकता गजाली हे? तेच म्हणलें की आज कितें जालां की युवकांका की ह्या सगळ्या गोष्टीं भितर आज गोंयांत बरेचशे सुख सुविधा आसा न्ही हे फास्ट मेळपाक लागले आसा. त्यामुळे खंय तरी एक जो संघर्ष करूचो पडटा न्ही तर ती कमी झाल्यामुळे आज त्याच्याविषयी दुर्लक्ष करप किंवा त्याच्याविषयीचे गांभीर्य जे मनात निर्माण जावपाक जाय ते फार कमी झाल्यामुळे आज अशा हितून भुरगे उतरताना दिसनात अशें. त्यामुळे आज झाला कितें की जेन्ना आपणाक एखाद्या गोष्टी विशीं संघर्ष करूचो पडटा तेन्ना त्याच्याविषयीची आपणाक खंय तरी हे निर्माण जाता, चीड निर्माण जाता की बाबा इतलो संघर्ष करता जाल्यार आमकां ते योग्य प्रकारे मेळपाक जाय. त्यामुळे ती संघर्षाची भावनाच खंय तरी कमी जावपाक लागली आसा. त्यामुळे हो भाग जो आसा न्ही तो खूप महत्वपूर्ण आसता. आज बरेचशे गोंयांत जर पळयला की एक बारीक राज्य असल्यामुळे अनेक सुखसोयी आज भुरग्यांक सहजपणे मेळटा अशें. त्यामुळे श्रम करपा खातीर जी भावना लागता न्ही आज
त्याची खरी आवश्यकता आसा. तुम्ही पळयलें आसतलें की आमचे पूर्वज जे जावन गेले त्या सगळ्यांनी भरपूर श्रम घेतलेले आसा. म्हणून आज खंय तरी आसा. आज कितें जालें की आमच्या आज्यांनी केल्लें आसा न्ही तें आमकां मेळटा, त्यामुळे बाकी गोष्टी कडेन आमी दुर्लक्ष करता अशें. पुढच्या पिडयेचो म्हणजे जी पयलींचे जे पूर्वज आशिल्ले तेंचो दूरदृश्टी आशिल्ली की बाबा फक्त आतां पुरतो म्हाजो विचार ना, म्हाज्या फुडल्या पिडयेक कितें मेळपाक जाय म्हणून बाबा 4 झाडां लायली किंवा थोडे अशें हे करून दवरले. हो जो विचार आसता न्ही तो खंय तरी कमी जावपाक लागला अशें दिसता. त्यामुळे ही जी भावना आसा न्ही की ती खंय तरी कमी दिसता वेगवेगळ्या ठिकाणी. सो ओवरऑल कन्वर्सेशनांत कशें उलोवपाक गेल्यार खुबशे विशय आसात, पण ओवरऑल कन्वर्सेशनांतून लोकांनी जर कितें शिकपाक जाय आनी कितें धरपाक जाय ही मॅसेज धरून आमी आयुश्यभर काम करतले किंवा ह्या आमच्या व्हिडिओचो तांकां एक इम्पॉर्टन्स कळटलो जाल्यार ते कितें मॅसेज अशी आसतली. नाही बिलकुल ह्याच दृष्टीने की आज ह्या सगळ्या समस्या तर अनेक आसा आमच्याकडे. युथाचे समस्या आसा किंवा धर्मविषयक समस्या, राष्ट्रविषयक समस्या, ह्या सगळ्या समस्यार जर आमी चर्चा करतले किंवा खंय तरी ताका उत्तर जर आमकां जाय जाल्यार आमकां एकठांय येवचें पडटलें. आणि जोपर्यंत एकत्रीकरण आमचें जायना तोपर्यंत आमी ह्या सगळ्या विशयी काम कशें करतले न्ही. कारण आज सगळीकडे म्हटलं की संघीय शक्ती खूप महत्त्वाची असता. जर आम्ही संघटित झाले तरच आमचो दबाव गट किंवा आम्ही आमचे मागणे जे आसा ते सरकार दरबारी पावू शकता न्ही अशें. त्यामुळे आज युनायटेड ना सगळ्यांका दिसता की माझी समस्या सुटली की झाली किंवा सगळे जावपाक जाय अशें अनेक जाणांका दिसता, परंतु ते करतलो कोण न्ही. त्या खातीर कोणी तरी पुढाकार घेवपाक जाय अशें आणि खंय तरी आमी एकठांय येवपाक जाय. त्यामुळे आज वेगवेगळ्या ठिकाणी आमच्याकडे अनेक युथ आसा, तर त्या युथांनी आज खंय तरी नियमितपणे साप्ताहिक आमचे मिलन जावपाक जाय. आमी खंय तरी आमच्या मंदिराच्या ठिकाणी किंवा खंय तरी आमी एकठांय येवपाक जाय. वेगवेगळ्या समस्याविशीं चर्चा जावपाक जाय. जेन्ना चर्चा करता तेन्ना एकमेकांकडे एक आदान प्रदान विचारांचे जेन्ना जाता तेन्ना खंय तरी आमी एक बऱ्या निर्णया कडेन पावूं शकता. आमी बाबा कशा प्रकारे कृती ठरवू शकता. तशें सगळ्यांका आव्हान आसा की ह्या माध्यमातून की आमी सातत्यान आमचें एकत्रीकरण जावपाक जाय. आणि हे मंदिरातून जर झाले तर ते खूप बरें जातलें अशें. कारण मंदिर हे आमचे एक मोठे आमकां एक आध्यात्मिक उर्जा सुद्दां त्या माध्यमातून मेळटली. त्यामुळे पुनश्च एकदा सगळ्यांका सांगता की आमी सातत्यान संघटीत जावप, आमी एकत्रीत येवप, आमचें एकत्रीकरण आठवड्यात साप्ताहिक आमचें एकत्रीकरण जावप, नाजाल्यार नियम आमी म्हयन्यातून एकदा तरी आमचें एकत्रीकरण जावपाक जाय अशें. आणि समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांचे ह्या सगळ्यातून आमी योगदान घेवपाक शकता अशें.